आम्ही डेमॉन्स्ट्रेशन जे घडवून हाडलेले ते कामगाराचो वेज रिव्हिजन 2022 लागू जाल्लो आसा आणि ताजेर अजून काय डिसिजन जावूं ना। तेन्ना हो वेज रिव्हिजन जाता तितलो बेगीन जावपाचो हेका लागून आम्ही आज हो डेमॉन्स्ट्रेशन घडवून हाडलेलो आहा। तेंच्यांनी 7 मिटींग घेतले आज पर्यंत आणि BWNCन 7 मिटींगेत जे बारीक बारीक इश्यू आहा तितकेच आमचे सॉल्व केले। जो आमचो मेन बेजीक वाडोवपाचो इश्यू आसा तो तेंच्यांनी अजूनही घेवूं ना आणि वयल्यान तो इश्यू आमच्याकडे डिस्कशन करचे परस तेंच्यांनी आमकां एक लेटर धाडले की तुमकां ओन्ली 4% आमी DA बेजीक वाडयतात आणि तुमचो जो DA आसा तो बेजिकान आमी मर्ज करचे ना। पण जर DA बेजिकान मर्ज करूं ना जाल्यार आमकां तेजो काहीच फायदो ना। आमी तेंच्या लागीं मागतात की जेन्ना एवरी टायम आमचो वेज रिव्हिजन जाल्लो आसा तेन्ना आमचो DA बेजिकेन मर्ज केल्लो आसा तेन्ना ह्या फावटी आमचो DA बेजिकान मर्ज करपाचे। जर तुमी आमचो हो DA बेजिकान मर्ज करना जाल्यार आज आमी फक्त डेमॉन्स्ट्रेशन केल्ले आसा, हाज्या फुड्या आम्ही स्ट्राइकही करू शकतात। वेज रिव्हिजनाची आमगे 2022 आसा न्यू वेज रिव्हिजन लागू जाता पण मिनिस्ट्रीन काय खबर केली आमची वेज रिव्हिजन फर्स्ट मिटींग ते ऑगस्ट घेतली 22 आणि ते जाल्यार आमी स्ट्राइक नोटीस दिता आमी सांग। फर्स्ट मिटींग ते पयले पाट कंडिशन घेवन आयले कित्याक हेचे फुडें वेज रिव्हिजनाक केन्ना आमची कंडिशन घालूं ना आणि कंडिशन म्हणजे कितें आमची स्केल ऑफिसरांच्या वयर चडपा जायना, आमची HR तेच्या वयर वाडपा जायना, खंयचो पोट पयस ना जाल्यार तेच्यान भायर सरपा जाता तसली कंडिशन घातले। पण आमची फेडरेशन लिडरान सांगले अशी कंडिशन आमी हेच्या पयलीं केन्ना वेज रिव्हिजनाक घेवना आनी हेचे फुडें घेवना आनी म्हूण तुमी कंडिशन नासतना उलोवपाक रेडी आहा जाल्यार आमी रेडी चालू रेडी आसतले। सो ओके ती कंडिशन स्टार्ट करून तेणें आमची मिटींग स्टार्ट केली। फर्स्ट मिटींग दिल्ली जाली, दुसरी बॉम्बे जाली, तिसरी मिटींग दिल्ली बॉम्बे जाली। ते मिटींगे आमचो चेअरमॅन म्हणून लागलो आपणाक पयशे नाय, आपणाक पयशे नाय आमकां फारीक करपाक, सो आपण पोर्टांतलो मिटींगेचो भायर सरता म्हणून। पूण मागीर त्या फेडरेशन लिडरान सांगले हो सगळे ऑल इंडिया पोर्टाचो इशू तुज्यान एक पोर्टाच्यान भायर सरपा जायना म्हणून। मागीर अशें करून स्लो करून 4th मिटींग वायझॅक जाली। वायझॅक मिटींगे चेअरमॅनाक BWNC चेअरमॅनाक सांगले ते तुमचे कंडिशन आहा ती सगळी सायडीन दवरून आमी विल स्टार्ट विथ द प्रोसेस। सो आमचे मेन थोडे पॉयंट आहाय ते कवर अप केले, फकत फिटमेंट आनी इन्क्रिमेंटाचो तो पॉयंट उरलो। सो लास्ट 7th मिटींग दिल्ली हो पॉयंट उलोवपाक गेले तेन्ना म्हणलें येस विचारपाक फर्स्ट यू हॅव टू टेक परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री। सो तेका लागून तो मिटींग थिंगासो स्टाक अप जावन उरली आनी ते फाटल्यान अजून मिटींग घेवंक ना। तेका लागून आज आमी हे डेमॉन्स्ट्रेशन केलां आनी उपकार माता IPA कडेन आनी मॅनेजमेंटा कडेन आमचे जात तितले वेज रिव्हिजन आमचे दिया आनी बरें वेज रिव्हिजन दे। लास्ट इयर आमकां 10.4 दिल्ले, तेच्या वयर तेच्या सकयल आमी कांय घेवपाचें नाय कित्याक तितले दिल्या वी आर सॅटिस्फायड। सो उपकार मागता मॅनेजमेंटा लागीं आमचे बेगीन करून आमचे लिडरूय आमचे रावताय सगळे जातले म्हणून।